आरोग्य संचालक डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जोस डिसा हाका कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ल्या कारणान प्रायव्हेट हॉस्पिटलान ऍडमिट केलो। हांव तांचें आरोग्य बेगीनूच सुदरूचें ह्या खातीर प्रार्थना करता आनी त्याच बरोबर हें आमचें दुर्दैव आनी आज गोंय सरकार हांणी सिद्ध केलें की ज्यो कोविड मृत्यू गोंयांत जाल्या म्हणजे कोविडा खातीर जे मृत्यू गोंयांत जाल्या तातूंतले कितलेशेच मृत्यू टाळूंक शक्य आशिल्ले जर आमची मेडिकल फॅसिलिटीज कोविडा खातीर सारकी जाग्यार आशिल्ली जाल्यार। आज आमची मेडिकल फॅसिलिटीज जाग्यार ना, आरोग्य सुविधा बऱ्या तरेन लोकांक खातीर उपलब्ध ना, म्हणून हे मृत्यू गोंयांत जायत आसात अशें आयच्या ह्या गजालीन सिद्ध जाले। कारण जेन्ना VIP किंवा आतां होच घे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ हाका कोविड जालो जाल्यार ताका प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत घालचो पडलो, म्हणजे हांकां स्वताची यंत्रणा कसली आसा ते पूर्णतः खबर आसा। हाज्या पयलीं सुद्दां आमी पळयलां VIP जे आसा, जे आमदार आसा, जे मंत्री आसा, जसो आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, मागीर सुदीन ढवळीकार जो आमदार आसा, अशे कितलेशेच जाणांक आमी पळयलां की तांकां प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी घाला आनी फक्त तांबडे दिवे काडले हाजो अर्थ VIP कल्चर काडले अशें ना। ह्याय गोष्टी वयल्यान सिद्ध जाता की VIP कल्चर अजुनूय आसा। सामान्य जनतेक कितें काय म्हणल्यार जी फॅसिलिटीज ना, सारक्यो फॅसिलिटीज ना, थंय मरूंक सोडटात हॉस्पिटलांत आनी हे जे कोण VIP आसा तांकां हे बरे बरे हॉस्पिटलांनी प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी व्हरतात आनी उपचार दितात। हो एक VIP कल्चरूच आनी हे आमचें दुर्दैव की गोंयांत अशें घडटा।